वेलिंगकर सरांची भाशा ही वेलिंगकर सर पळोवन घेतलो किंवा आर एस एस लोकांची भाशा ही तेंच्यांनी पळोवन घेवची. आमचो सब्जेक्ट न्हू हो, तांकां पळोवन घेवनी कितें ते. अशें खूब कितें चल्लेलें. तो कसो गेला आसा कारण अशे विशय उलयतले, ट्रेंडिंगेन हाडटले, कॉन्ट्रोवर्सी करतले आनी मागीर विशय लोक विसरून वयतले. विशय उलोवपाचेच उरता रे, केन्ना इम्प्लिमेंट जावपाक ना. तुजें म्हणणें म्हाका पडटा काही अंशी आनी बरोबर आहा तें, कारण आतां मराठी भाशेचो शिकणारे, मराठीची नाळ असलेले, मराठी संस्कृती म्हणून जाणारे, मराठीची महती सांगणारे आणि गाणारे, माय माऊली माझी मराठी म्हणणारे आमच्या असेंब्लीन कितके आसात आज? आसा काय ना मेजॉरिटी? सगळे एका शाळेन एकीकडे मराठी शिकले, आजूय मराठीचो अभिमान मिळवणारे आणि सांगणारे आमचे क्रिस्ताव भाव, मुसलमान भाव कितके सुंदर उलोवंक शकता, म्हणूंक शकता, गिता सगळे करूंक शकता. ते शिकलेले तेन्नाचे ते. आतांचे जनरेशन ना, त्याच्यापासून पयस गेले. कित्याक हांव हे करतलो तें करतलो, व्हडले मारले तोंडापुरती बातां मारली, पण तुज्यान देवत्व ना, तुज्या शब्दान तो राम ना, तुज्या शब्दान कॉन्फिडन्स ना, तुज्या शब्दान विचार ना, तुज्या शब्दान जिद्द ना. पोकळ आश्वासनान मराठी जावचे ना. माझो भुरगो इंग्लिशीन हसपाक जावो, इंग्लिशीन रडपाक जावो, इंग्लिशीन नाचपाक जावो, हे जर म्हाका दिसले जाल्यार ते इंग्लिश शिकून वयतलो. आतां तो तेजी नाळ मागीर आमच्या संस्कृती कडेन कितकी उरतली? फाल्यां सकाळी नमस्कार. सो आमी आतांच किर्तनाचेर एक पूर्ण एक पॉडकास्ट डिस्कस केलो, 1.5 वर सुमार आमी जेर उलयले. सगळ्या कडेन म्हाका एक समजूंक येता की एक खंय तरी कनेक्टेड आसा मराठी भाशे कडेन, आमच्या भाशे कडेन. तुमचे बाल शिक्षण सगळें जालें तें मराठीन जालें. आनी अशे अनेक लोक आसात, किर्तनकार आसतले, गोंयाचे भजन, व्हडले संगीतकार आसतले, किंवा आपल्या प्रोफेशनलान ग्रो जालेले आसतले, किंवा बिझनेसमॅन, सगळ्यांचे शिक्षण मराठीन जालेलें. सगळ्या कडेन कनेक्टेड खंय तरी रूट आसा. इवन जेन्ना आमी काल मशनचारी सरा वांगडा डिस्कस सुद्दां पॉडकास्ट एक आवड जालो, तिणें आमकां मराठीचो महत्व समजून सांगलो. सर मराठी आनी मातृभाशेचें कनेक्शन कशें कितें आसा हें म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. बरोबर, हे जे आतां जेंचे पॉडकास्ट जाल्या, इंटरव्यू जाल्या, मुलाखती जाल्या, विचार विनिमय चर्चा जाल्या, तेंच्यांनी बरोबर सांगलेलें आहा. सगळ्यांनी तेच सांगलेलें आहा जवळ जवळ. कारण तो तेच तथ्य आहा न्हू. सत्य ते आहा. खंयचें सत्य आसा की मराठी भाशा ही आर्टिफिशियली हांगा प्लांट केल्ली न्हू, ही स्वाभाविक रुजलेली गोंयच्या मातयेन. प्री लिबरेशन म्हणजे शेकड्या वर्सां पयलीं, लिबरेशन जावच्या पयलीं सुद्दां तेजे रेफरन्सीस मेळटा की हांगा मराठीच आसली. पोर्तुगीजांनी ती बंद केली ना, बंद करपाची तांकां हिम्मत जाली ना, कित्याक ती लोकभाशा आसली. बरोबर. हांगासली संस्कृतीची भाशा आसली, हांगासली साहित्याची भाशा आसली. म्हणून पोर्तुगीजांनी सुद्धा आपले गॅझेटी जे आसा, राजपत्र, ऑफिशियल गॅझेट जाका म्हणटात, तेतून पोर्तुगीज लँग्वेज आणि मराठी लँग्वेज दोन्ही आशिल्ली. कित्याक हांगासल्या लोकांक मराठी कळटा न्हू, मराठी यांची हृदयाची भाशा न्हू, ती डावलून कशें चलतले. त्यामुळे ही काल सकाळी येयल्ली मराठी न्हू, किंवा ओढून ताणून कोणी हाडली न्हू, ही स्वाभाविक मराठी आमच्या हांगा जाल्ली आसा. म्हणून जर काही जण आता म्हणटाय, दुर्भाग्यान म्हाका सांगचें पडटा आनी सांगणे योग्य आसा, मराठी कित्याक जाय तुका, मराठी जाल्यार महाराष्ट्रांत चल, अशें म्हणणारे आसा तेंचें अज्ञान म्हाका दुख्ख जाता. दे आर इग्नोरंट ऑफ. ते अज्ञानान उलयता, तांचो दोश ना, राग येना म्हाका, पण दुख्ख इतकें येता की विचार करिनासतना उलयले येता. मागीर आतां गोव्यान पोर्तुगीज जे उलयता तांकां आमी सांगया पोर्तुगालाक चल म्हणून. इंग्लीश उलयता, हांवूय उलयता आनी बऱ्या तरेन उलयता, आमकां इंग्लंडाक चल म्हणून सांगया तेंच्यांनी. अशें ना, भाशेचो विरोध न्हू, भाशेची दुस्वास ना, कळ्ळें काय ना. आनी ती मराठी म्हणजे महाराष्ट्राची अशी न्हू, मराठी आतां खंयच्या खंयच्या राज्यान पावल्ली आसा, ती महाराष्ट्रा पुरती ना, आनी ती स्वाभाविकपणे वाडलेली आहा. तशी गोव्यान स्वाभाविक मराठी शेकड्या वर्सां पासून हाडली. ते एक सांगलें हांव. तितून हृदयाची भाशा एक, ही संस्कृतीची भाशा, सांस्कृतिक भाशा ही आमची. म्हणजे उदाहरणार्थ म्हाका तूं एक गीत म्हटलें किंवा रचना कर, म्हाका कोंकणीन जावचें ना करूंक. इट इज हायली इम्पॉसिबल. बरोबर. एब्सोल्युटली नॉट. शक्यच ना. कारण कोंकणी ही माझी तशी भाशा ना. कोंकणी उलोवपाची भाशा, माझी मातृभाशा कोंकणी, माझी राज्य भाशा कोंकणी, पण ती जी करपाची तयारी गितांची ती मराठी शिवाय म्हाका करूंक शक्य ना. अशे अनेक जाण आहा गोव्यान, ते मराठीन बरें म्हटलें का ते मराठीन येताले बरोवपाक, उलय म्हटल्यार कोंकणीन उलयताले पटकन. पण स्वाभाविक हात वयता तो मराठीन वयता न्हू, कोंकणीन बरोवपाक येना.
त्यामुळे ती स्वाभाविक लँग्वेज असा, आपल्या हृदयाची भाषा, ती संस्कृतीची भाषा, सगळ्यांक जोडणारी भाषा असा. त्यामुळे कीर्तन परंपरेत ही मराठी स्थान असा. आता ना म्हटल्याला अलीकडच्या काळात दांडेकर बुवा शेवटेंचे फोंड्या सायडीचे त्यांच्याने बी काही कीर्तना कोंकणीन तयार केल्या, पुस्तकं आहा त्याची, कोंकणीन तयार केल्या, कोंकणीन त्यांच्यानी मांडलेल्या आहा. वास्तविक त्यांची मातृभाषा मराठी, कोंकणीन न्हू. बरोबर. पण तरी पण त्यांच्यानी आग्रहपूर्वक कोंकणीन मांडलेले असा, कौतुकास्पद त्यांच्यानी तो प्रयोग केला असा आणि करपाक जावं जाणा करून करपाचो. आमकां पथ्य ना, रिस्ट्रिक्शन ना काय, पण ते कोंकणीन करपाक म्हाका जमचे ना. कोंकणीन उलोवपाक गेल्यार माझे 17 इंग्लिश येताले शब्द भितर कोंकणीन, जे म्हाका नाका आणि शक्यतो येवचे न्हू. ती भाषा शुद्ध तितकी उरची. त्यातल्या त्यात मराठीत म्हाका ते कमी शब्द सुचता इंग्लिशीतले वगैरे, म्हणून मराठी म्हाका सोयीची भाषा आहे. एक. दुसरी गोष्ट, मराठी जशी स्वाभाविक भाषा म्हटली तसे त्याच्या आयाम, त्याचे अलंकार, त्याची भाषा संपदा म्हणटा जी अलंकार खूप, ते भाषण असा, गोडवो भाषण असा. इतर ना अशें म्हणना, म्हाका कदाचित खबर नासतली, पण सहज भाषा खंयची कीर्तनवाल्यांची आमची ती मराठी भाषा असा, सगळ्यांक जोडणारी. त्यामुळे मराठींसून हे कीर्तन चल्ले आसा. कोंकणीची काही रेअर उदाहरणं हांव दिली. इन फ्युचर कोंकणी जाली, कीर्तना कोंकणीन जाली. काही कडे मंगलाष्टकांचो एक पोस्ट वाचली हांव, पळयली. इंग्लिशींसून मंगलाष्टका म्हणटात. कितपत हे योग्य? ते फीलच जावचें ना सर, भावना ना, फीलच जायना, भावना ना. अरे तुम्ही इंग्लिश म्हणून ओढून ताणून जर सगळीकडे म्हणून इंग्लिश आणि आवयक तुझे किंवा आमचे भारतीय वेशभूषा सोडून जर ते गावन तू नेस म्हणून सांगलेलं, कशा तरी ओढून ताणू शक्य ना. आताचे मॉडर्न आहा पर्सन ते करतात, पण केलं जाल्यार त्याका हिंदुत्वाचो कितें तरी टच आसता थोडंफार, म्हणून ते हिंदू म्हणपाचे. ते आता उदाहरण गळ्यान घालपाचे कमी, न दिसण्यासारखे घालप, कपलाक लावपाचे कमी, न दिसण्यासारखे लावप, पण हिंदुत्वाचे कितें तरी करता. सोड, प्रसंगाक 9 वारी तरी न्हेसता, रेडीमेड न्हेसो जाल्यार आमी आता प्रसंगाक झब्ब म्हणून घालतो, बंडी म्हणून घालतले, टोपी म्हणून घालतले, हरशी माझे पॅन्ट आणि शर्ट, पण कितें मिनिमम तरी ठेवूंक जाय. त्यामुळे ओढून ताणून तू मंगलाष्टका इंग्लिशीन कशें शक्य आहा? ते कशी अपीलच जायना न्हू ती गोष्टी. तशें ओढून ताणून विनाकारण ते करूंक जाय म्हणून आमी इंग्लिशीन करत ना. तेका प्राण ना भितर, तितून रामूच ना. ते माझे स्व, स्वदेश, स्वभाषा, तिथूनच हांगा. आणि आमची कल्चरल ऍक्टिव्हिटी ही. त्यामुळे स्वाभिमान आणि स्वाभिमानाचे आणि स्वत्वाचे सोडून ते तुम्ही करू शकता. आता तुका हांव उदाहरण सांगले की अब्रॉड डिमांड आसा, थंय इन्व्हाइट केले वयता इंग्लिशीन कीर्तन करणाऱ्या. ओके, देर इट इज ओके. म्हाका शक्य जाल्यार हांवूय वयतलो, पण म्हाका शक्य ना, हांव भायर वचपाक तयार ना. हांगाच कितें ते जावं न्ही. पण थंय ओके आहा, कारण तांकां इंग्लिशीन जाय. कांय जाणांक तांकां आता हांगा सुद्दां इंग्लिश उलयण्याचो स्पिकींग ऑडियन्स म्हाजो आसलो. सर्टनली, ऑब्वियसली आय विल हॅव टू पुट अप बिफोर देम समथिंग इन इंग्लिश. बरोबर, उलोवंकूच जाय. त्यांची गरज म्हणून उलोवंक, म्हाज्या मोठ्यापणाची म्हणून. पण मंगलाष्टका लग्नान इंग्लिश गरज आसा? गरज नाही. कोंकणीन कर, कोंकणी आमची भाषा, कोंकणीन कर. पण साधारण आमची संस्कृत ही मंगलाष्टका, मराठी संस्कृत अशीच आसा. कारण तेजे आहा की ती हृदयाची आणि एकामेकाचे हृदय जोडणारी आहा ती भाषा. केवळ एक माध्यम न्हू, ते संस्कृती आहा भितर. तितून परंपरा आसा आमची, तितून इतिहास आसा आमचे, तितून बलिदान आसा आमचे. मराठी खातीर बलिदान केल्लेले आसा हांगा अशें. त्यामुळे ते जपपाक जाय. ते आमी मोडून काडून तशें करूंक शकना. सर, आता खुबश्या जाणांचे शिक्षण, इवन इन्क्लुडिंग यू, माझे मम्मी पप्पांचे सगळ्यांचे शिक्षण मराठी भाषेनूच जाल्लें आसा. खूब जाणांचे, इवन आमचें शिक्षण. आणि त्या शिक्षणा खातीर आमच्या भितर ते एक संस्कार म्हणजे ऑटोमॅटीक रुजलेले आसात. आमकां शाळांनी ते शिकयले वयता. आनी आतां अचानक गोंयांत फाटल्या वर्सांनी खंय तरी मदींच खंय तरी तो कमी जाला आनी मदींच डिफरंट सगळें स्टार्ट जालें, इंग्लीश स्कुला कडेन जालें. बरोबर. हेजें मेन कारण कितें कशें आसलें समजपा खातीर गेले जाल्यार? तशें अनेक कारणां तेजे आसा. आता ती चर्चेनी येता, सगळे जाण स्टेटमेंट करता, कमेंट करता, वर्तमानपत्रां वाचता, टीव्हीचेर दिसता, ते सगळ्यांक खबर आसा. एक म्हटल्यार एक मेन येता तो म्हणजे भुरग्यांना शाळा कमी पडल्यो, खाली जाल्यो.
भुरगे नाला भुरगे खंय गेले आमचे भुरगे ते दुसरे कडेन डायवर्ट केले गेले. ते डायवर्ट करपाचे कारण कितें, तेजी कारणां स्वतंत्र आसा. जशी इंग्लिशीन मंगलाश्टकाची तशी म्हाजो भुरगो इंग्लिशीन हसपाक जावो, इंग्लिशीन रडपाक जावो, इंग्लिशीन नाचपाक जावो, हे जर म्हाका दिसलें जाल्यार ते इंग्लीश शिकून वयतलो. आतां तो तेजी नाळ मागीर आमच्या संस्कृती कडेन कितकी उरतली. फाल्यां सकाळी तो भुरगो म्हाजो अंतविधी करपाक तरी येतलो खंय आसलेलो अमेरिकेक, पळोवपाक तरी येतलो काय ना, घरान आसलेलो करतलो काय ना हेचेच डावट आसा. म्हणजे जातलें तशें ना म्हणना, पण नाळ खंय तरी तुटता आनी पयस वयता संस्कृती पासून. हे पाप आमी कोणीच पालकांनी करचे न्हू. काही कारणा खातीर तांकां घालचे पडल्यार आनी निदान ते संस्कृतीच्यो काही 4 गोष्टी घरान करून घेवपाक जाय तयार. आर यू कॅपेबल ऑफ दॅट? पालक आसा कॅपेबल जाल्यार तेंच्यान ते तरी करचे. नाइलाज म्हणून बाबा थंय गेलो. म्हणजे आपण म्हाका अशें काल पयरूच कोणी तरी सांगलें, आपल्या नातवाक इंग्लिशीक घातला आनी आपणा म्हणालो विचारता कितें जाणा, तुजी भुरगीं मराठीन शिकली. हय बरें केलें हां तुवें तें केलें म्हणून. निदान मराठीचे संस्कार आनी आमच्या संस्कृतीचे संस्कार तुमच्या भुरग्यांक. अरे मागीर तुज्या नातवान कित्याक आसूंक जायनासलें ते? तूं ताका कित्याक थंय घालूंक लायलो पुता, किंवा तुज्या पुतान ताका थंय कित्याक घातलो? कुडंट यू स्टॉप हिम फ्रॉम गोईंग देर? कित्याक करूंक ना? हेका ना तूं बरें केलें म्हणजे अरे तुका खबर आहा तिणें बरें केलें आनी तूं वायट कित्याक केलें? हे दुर्भाग्य अशें जाता. त्यामुळे आमी ल्हानपणापासून आमचे जाणटे शिकले, बरेच जाण शिकले. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरा सारखे मान्यवर माध्यम त्यांचे मातृभाषेचे कमी पडले खंय? खंय कमी पडले? केन्नाच पडोंक ना न्हू. इतके एविडन्सीस आनी रेफरन्सीस आसून सुद्दां आमच्या लोकांक कळना. ते खंय तरी विचार करपाक चुकता आनी व्हांवता. हेचें दुख्ख जाता. म्हणून ती मातृभाशे पासून आपले संस्कृती पासून नाळ तुटूंक जायना. आई बाबा म्हणूंक जाय. आमकां ते जाणट्यांक तसो मान दिवंक, बाकीच्या जाणट्यांक आनी संस्कृती टिकोवंक जाय. जाल्यार मराठी आनी आपली मातृभाशा ज्यो आमच्यो देशी भाशा ज्यो आसा सादारण देशी भाशा आपले संस्कृतीच्यो मागीर खंयचे कन्नड आसो, गुजराती आसो, तेलुगू आसो, मल्याळम आसो, आपल्यो भाशा देशी भाशा भारतीय भाशा ह्यो रुजपाकूच जायो, ह्यो टिकपाक जाय आनी वाडोवपाक जाय. आनी ताका आतां तूं म्हटलें तशें कोण जबाबदार? पालक आपल्या पद्दतीन जबाबदार. अशें हांव रिस्क घेवन म्हणटा हांव जबाबदार. पालक म्हणजे हांव जबाबदार. सरकार जबाबदार आपल्या पद्दतीन. कित्याक तेजी पॉलिसी चुकता. तेणी जी धोरणां आखपाक जाय ती धोरणां चुकता तेंची. म्हणून ते जबाबदार. आजकाल जगान अशा भुरग्यांची क्रेज निर्माण जाल्ली आसा की ते शाळेन हांव वचना, हांव ते शाळेन वयता. अशें धाकट्या भुरग्यांकूच कळपाक लागला त्या. ते इवन एक सांगता हांगासरूच एक हांवें म्हटलें तूं ह्या स्कुलान कित्याक वचना रे, आमी थंयसरूच शिकला मरे. ते म्हणपाक ना त्या स्कुलान प्रोग्रामूच खूब आसता, ते फक्त मराठीच शिकयली वयता. खंय तरी रॉंग मेसेज गेल्लो आसा, रॉंग मेसेज गेल्लो आसा. आनी त्यामुळे म्हणजे जाताय तशें. म्हणजे आमचे आतां मिक्स फ्लो आसल्यामुळे म्हाकाय तो अनुभव आसा. काही पालक म्हणनासले सर तुमी काही टिचराक खंय मराठीन आनी कोंकणीनूच सांगता, इंग्लीश वापरीत ना. हांव म्हणटा इंग्लीश वापरणारे आमचे टिचरां आसा, फ्लुएंट इंग्लीश आतां भुरगो कित्याक कमी पडटा तो म्हाका कमी ना, खबर ना तुमकां सांगता पळय. पण आमकां आमची काही बंधनां आसा, आमकां कसरत काही गोष्टीची करची पडटा. इंग्लीश म्हणजे इंग्लीश खरे भाशा म्हणजे भाशाच वापरूंक जाय. ते हांव मानता. यू शुड नॉट आनी यू कांट ब्रिंग एनी अदर बॉरोड वर्ड फ्रॉम एनी अदर लँग्वेज इफ यू आर लर्निंग अँड टिचींग दॅट लँग्वेज पर्टिक्युलरली. म्हाजी धूव संस्कृतान शिकयता तर खंयचोच शब्द दुसरो हाडिना भितर. पयर इंटरव्यू जाले ते मॅनेजमेंटान विचारले तूं संस्कृतान पूर्ण डेमो दिलो, एकूय शब्द दुसरो भायलो ना. तेणी नम्रपणे सांगलें, नम्रपणे सांगता म्हणालो संस्कृत भाशा 100% संस्कृत भाशा हांव ऑफकोर्स त्यांच्या लेवलाक दिसुडा त्या पद्दतीन वापरूंक जाय. दुसरो शब्द हाडूंक जायना अशे आमचे नॉर्म्स आसता. हां आतां काही गोष्टी एक्सप्लेन करूंक जाय ताका कळना जाल्यार तो दुसऱ्या भाशेचो आदार घेवन करपाक जाय, ते करूंक जाय केन्ना केन्ना. पण ही भाशा शिकोवपाची म्हटल्यार भाशा स्टिक टू दॅट लँग्वेज आनी एवरीथींग ऑफ दॅट लँग्वेज तरच भाशा सुदारतली न्हू. बरोबर. भाशेचे 4 स्टेप्स आसता शिकपाचे. सोपे लिसनिंग, धाकटे भुरगे ऐकतात ते शिकतात ते आयकून. मागीर स्पिकींग, मागीर ते नेक्स्ट स्टेज उलयता. तिसरी रिडींग आनी लास्ट स्टेज इज रायटींग डिफिकल्ट. ह्यो 4 स्टेजीस भाशा शिकपाच्यो आसता. कळ्ळें काय ना. त्यो 4 स्टेजींनी गेले जाल्यार भाशा सुदारतली तुजी. नाल्यार आतांचे चित्र आमच्या जनरेशन कितें न घरका न घाटका, ना ही भाशा धड ना ती भाशा धड, एकूय भाशा धड ना.
कारण आवड त्या भाषा शिकण्यांना. भाषा जर भाषा ही भाषा न्हू केवळ उलोवपाची कम्युनिकेशनाची, संस्कृतीची ती भाग. भाषा मरता देशही मरतो. बापट कवी बापटाने म्हटलेलं आहे. गुलाम भाषिक होऊन आपुले शिर कापू नका. भाषा मरता देशही मरतो. भाषा ही देशाचे हे असा अंग असा, राष्ट्राचे अंग असा. आमच्या धरोहर जे परंपरा असा, दायज जाका म्हणटा आम्ही, तेजे अंग असा, ते तू कापून उडयल्याला मेले सगळे. म्हणून ह्या जनरेशनाक मराठी शिकपाक जाय. जर ते आता कमी पडटा, आम्ही खंय तरी सगळ्यांनी आपापल्या पदी विचार करूया, हांव कमी पडटा, खंय कमी पडटा, 3 टायम्स. गव्हर्नमेंटान आपण कमी पडटा 3 टायम्स, खंय कमी पडटा, कितें करपाक जाय भाशा खातीर. त्याचो मास्टर प्लॅन तयार करूंक सगळ्यांनी बसून, एज्युकेशनिस्ट, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, पालकांनी आपल्या पद्धतीचे सजेशनां दिवन, विचार विनिमय करून सगळ्यांनी मेळून ठरवून एट वॉर लेवल, युद्ध पातळीचेर हे घसारता पळय हे बेज ही भाशेची, आमच्या मराठी भाषेची, भारतीय भाषेची ती सांबाळपा खातीर हेंच्यांनी एक फॉर्म्युला, एक मॉडेल तयार करपाक जाय आणि ते सांबाळपा जाय. नाव ऑर नेव्हर. पण सर जावपाक पॉसिबल आसा हे? हय हय 100%. अरे केल्याने होत आहे, आधी केलीची पाहिजे. संतांच्या वचन कितें फुकट आहा ते तू कर न्हू. हांव सायकलीचें उदाहरण जोकींग दिता. कित्याक जायना म्हणटा, शिक मरे, पड मरे 10 फावटी, आदाळ मरे, घे मरे फोडून, मागीर शिकतलो तूं. ते म्हाका खबर आहा, पण ते हांव दिस घेयना. म्हाका खबर आहा, पडल्या उपरांत 10 फावटी हांव शिकतलो, अजूनय शिकलो जाल्यार शिकतलो. पण काही आसना, आतां जाणटेपणी जाल्यार, वय जाल्यार जाणटेपणी तशें सांगना, शिकणारो कोणूय शिकता. पण म्हाका ते पण म्हाका खबर आहा, केल्याने होत आहे रे. कीर्तन जमतलें काय ना, केल्याने होत आहे, केलें हांव. सामकें. शिबीर जमतलें काय ना, घेतलें हांव शिबीर. घेतलें म्हणजे म्हाज्याकडसून देवान करून घेतलें, त्यांच्या सहकार्यान सगळ्याचे घेतलें हांव. त्यामुळे केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. परंतु मात्र जसे संत सांगता, तेथे अधिष्ठान पाहिजे देवाचे. जे कार्य करता न्हू, ताका देवाक स्मरून आणि देवाक थंयसर सांगणे करून तू करपाक, देवाचे अस्तित्व थंय हाडून करपाक जाय. थंय देव ना जाल्यार राम ना न्हू. हांव हे करतलो, तें करतलो, व्हडले मारल्यो तोंडापुरती बातां मारली, पण तुज्यान देवत्व ना, तुज्या शब्दान तो राम ना, तुज्या शब्दान कॉन्फिडन्स ना, तुज्या शब्दान विचार ना, तुज्या शब्दान जिद्द ना. पोकळ आश्वासनान मराठीत जावचें ना. कर, कितें करता मराठीत, कर बस. आणि सर पण तुमच्या प्रमाणे कितें स्टेप आसपाक शकता जे मराठी भाशा आमची पयली सारकी परत उबी जातली? तेच पर्सनली समज घेतलें. एक म्हणजे तुका सोपेच एकदम डायरेक्ट बसपाचो जाला, 20, 21, 22 वर्सां पयलीं, जोपर्यंत जेन्ना हांव आतां नांवां काही घेता, घेवचीच पडटा, त्या वेळच्या सरकारात शशिकला काकोडकर, शशिकला ताई काकोडकर एज्युकेशन मिनिस्टर असली सम इयर्स बॅक त्या सरकारची. तोपर्यंत तो कायदो आमचो पयली पासून जो आमच्या पासून आसलो तो चालू उरलो. खंयचो कायदो? 4थी पर्यंत, प्राथमीक लेवल पर्यंत मातृभाषेतूनच शिक्षण, जे मराठीन जाले आमचे सगळ्यांचे, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलिजन, सेक्ट्स. आमचे मुसलमान भाव, क्रिस्तांव भाव, आम्ही हिंदू, सगळे एका शाळेन एकीकडे मराठी शिकल्या. आजूय मराठीचो अभिमान मिळवणारे आणि सांगणारे आमचे क्रिस्तांव भाव, मुसलमान भाव कितके सुंदर उलोवंक शकता, म्हणूंक शकता, गीता सगळे करूंक शकता, ते शिकलेले तेन्नाचे. ते आताचे जनरेशन ना, त्याच्यापासून पयस गेले. कित्याक? तांकां पयस कायद्यान काडले गेले. कायदो तसो आसलो म्हणून सगळे एकीकडे शिकासले. कायदो जेन्ना शशिकला ताई काकोडकर असलो पर्यंत प्रायमरी लेवल पर्यंत मराठीन किंवा कोंकणीन शिक्षण दिणाऱ्याकूच, माध्यम ठरवणाऱ्याकूच गव्हर्नमेंट ग्रँट अनुदान मेळासले. इंग्लिशीक मागल्याला ना मेळचे, तुज्या खर्चान शिकय, हो कायदो आसलो. बंधन ना, इंग्लिश शिकची न्हू, तू खंयची भाशा शिकय तुज्या खर्चान. म्हणजे म्हाका बापायन सांगले, हे 4 आणे तुका पॉकेट मनी, म्हाका आनी एक ना, ते तू जोड आनी कर, तुका म्हाजे कडसून 4च आणे मेळटले, तितून तू निभय, असो तो भाग. पण तो उरलो ना. मागिल्ली सरकार आयली, तेंच्यांनी आपले मोठेपण आणि दाखोवच्या खातीर काही तो कायदो मोडलो. इंग्लिशीक ग्रँट दिले ते दिले.
दुसरे सरकार आयले त्यांच्या सांगले आमकां सरकार म्हणून हाडले इन पॉवर हाडल्यार आमी ती ग्रँट दिल्ली बंद करतले म्हणून, आणि त्यांच्यानी व्हडल्या आंदोलनात भाग घेतले, त्यांच्यानी ग्रँट बंद केले ना सत्य नेतो कोणी चालूच ठेवले. मराठी खातीर आपण सगळें कितें जाय ते करतलो म्हणून सांगले, पण त्या सरकारांनी मराठी खातीर तशें विशेष लक्ष दिले ना. नंतर काही जण येयले, त्यांच्यानी थोडेफार लक्ष दिवपाचो प्रयत्न केलो, तुटपुंजो काय ना तेका चिरीमिरी अशी कितें तरी. मागिल्ली सरकार आयल्या त्यांच्यानी तेंय बी बंद केले. म्हाका सांग हितून मराठी कशी टिकतली? अरे राजकीय आश्रय असल्याशिवाय कशी टिकतली मराठी किंवा भाषा किंवा खंयचीच गोष्ट? तेका राजकीय बापूय जेन्ना ठामपणे उबो असता तेन्ना चार गोष्टी चलता. बापूय जर पडलो आड किंवा बापूय गेलो जाल्यार भुरगे पोरके जाता. आवय तांकां कितपत म्हणून सांबाळटली, त्या आवयक बापूय जावचो पडटा तरच तेंचो निभाव लागता. तशेंच आसा गव्हर्नमेंट हो बापाय सारको आसा, आमीच निवडून दिले ताका, पावर ताका सगळी दिल्ली आसा, पण आमच्या विरुद्ध जर हे सगळें करपाक लागलोय. आतां म्हाका सांग, मुद्दाम हांव कोणाच्या वायटा खातीर उलयना, म्हाका माफ करचो सगळ्यांनी, हांव कोणाची टिका करपाची पात्रता म्हाजेर ना आनी काय ना. हांव एक नागरीक ह्या अर्थान आणि रिटायर्ड पर्सन ह्या अर्थान हांव उलयतां. मराठी भाशेचो शिकणारे, मराठीची नाळ असलेले, मराठी संस्कृती म्हणून जाणारे, मराठीची महती सांगणारे आणि गाणारे, माय माऊली माझी मराठी म्हणणारे आमच्या असेंब्लीन कितके आसात आज? आसा काय ना मेजॉरिटी? आसा काय ना? आमकां कोणते नाका आसा न्हू. मागीर मराठी खातीर कोण उलयना कित्याक? तांकां पडोंक ना मराठीचे काय म्हणून हो असो जाला. जेन्ना बापायनच सोडून दिले सगळे, जेन्ना करत्या करवता मनशान ते ऑथॉरिटीनच सोडून दिले, तेन्ना तेजे दिवाळेच येयले म्हणून समजपाचे. म्हणजे तांकां पडोंक ना, तांकां काय करपाची इच्छा ना, मागीर कोणी सांबाळून दवरप ते? बरें, दुसरी गोष्ट, काही NGO संस्था आसा जी जबाबदारी घेवन फुडें येवंक सोदता आणि मराठी आपण सुरू करता शाळा म्हणून सांगून, तांकां परमिशन दिना. सहजासहजी मेळना आणि मेळाय बी ना. कित्याक कोण मेळना? त्यो शाळा कमी जाल्यो, ह्यो शाळा कमी जाल्यो, त्यो खर्च जपाना म्हणून त्यो शाळा बंद केल्यो. मागीर तेंचे कितें ते हे केले, 4 शाळांचे एकत्रीत केले भुरगे सगळे, ते बी खलास जाता, आतां कमी जाता. नव्यो शाळो काडूंक सोदता जाल्यार त्यो त्या हांकां दिना. तेंच्यांनी प्रयोग केल्लो आहा, 4 भुरग्यां आणि 10 भुरग्यांक पासून तेंच्यांनी 400 भुरगीं वाडयल्ली आहा. विद्याभारतीचें नांव हांव मुद्दाम घेता. जाल्यार म्हाका सांग, आतां हो कोण करतलो? हेंच्यांनी करूं नाका, सपोर्ट करूं नाका गव्हर्नमेंटान विद्याभारतीक? अरे तुझे कडेन जायना तो तरी करता मरे. म्हणजे आपण हे करिना आनी दुसऱ्याकूय वसयना, तसलो प्रकार जालो न्हू हो. सापत्न भाव जालो न्हू हो. तुजे कडेन जायना न्हू, म्हाजे कडेन जायना मान्य कर, म्हाजे कडेन जायना, तूं तरी करता कर, म्हाजे कडेन जाता की तुका मदत करता. बरें का? अरे म्हाजे कडेन तें मोठें काम जायना जाल्यार ते कोण तो चडटा पळय वयर आनी ते काम करतलो न्हू, तुजी चपलां हांव घेवन रावता बाबा, कारण म्हाका वयर चडोंक जमचें, तूं वयर चड, तुजी चपलां हांव धरता, हे म्हणपाची म्हाका ताकद आसा. गव्हर्नमेंट असो कोणूय असो, जेचे कडेन जमना तेणे सांगता आमचे कडेन काही आमची अडचण आसा, तूं करता कर, हांव दिता, म्हाजे कडेन जाता ती मदत हांव दिता, पण पूर्णपणे आमी घेवंक शकना, आमचे लिमिटेशन. सांगतो एका मास्टर प्लॅन म्हणटा तो म्हटल्यार पळय, हेंच्यांनी एकत्रीत बसून आमने सामने बसून तेजो प्लॅन करून हिमतीन फुडें गेले जाल्यार आज सुद्धा ढासळलेली अवस्था आटोक्यान येवंक शकता. पण ह्याच्या फुडें जर अशीच नैराश्य जावं कितें जाता अशेंच चलतलें, काही वर्सांनी सोंपलें. आता कोणी म्हणटलो खंय सोंपला, कितें सोंपलें? आमची जशी पयलीं पासून कित्याक चलत येयला? भजन कीर्तन संगीत गायन नाटकां हे ते सगळें साहित्य लेखन सगळें मराठींतून निर्माण जालें म्हणून हें टिकलें आज पर्यंत. कितें फुडें तें चलो नाका, बापायन इतकें कमोवन ठेयलां, तेजेरूच जर हांव जगतलो आनी हांव भितर भर घालचो ना कितें, जाल्यार एक दीस तें सोंपतलें न्हू. सोंपचें ना, मागीर कितें करतलो तूं? तुजी भुरगीं कितें करतलीं? त्या भुरग्यांची भुरगीं कितें करतलीं? सोंपलें, तें गेलें. म्हणून तो मास्टर प्लॅन तयार करूंक जाय आनी ते पुण्य ह्या सगळ्यांनी आमी घेवपाक जाय. आतां नाव ऑर नेव्हर, आता ही संधी आसा, आता तरी शहाणा हो, आता तरी शहाणा हो. सर पण अशें म्हटलें जाणं, अशे विशय उलयतले, ट्रेंडिंगेन हाडटले, कॉन्ट्रोवर्सी करतले आनी मागीर विशय लोक विसरून वयतले, विशय उलोवपाचेच उरताले, कारण इम्प्लिमेंट जावपाक ना. तुजें म्हणणें म्हाका पडटा काही अंशी आनी बरोबर आहा तें, कारण आतां तशेंच चल्लां. म्हणजे कालचो विशय जाल्लो लोक आयज रोखडे विसरता, शॉर्ट मेमरी आसता. व्हडलो
अहमदाबाद प्लेन क्रॅश झाले, कितके लोक गेले. हळद आम्ही त्या वेळार व्यक्त केली, श्रद्धांजली दिली, हे केले. आणि म्हाका तर जेवणूच जाता अरे भुरगीं गेली पाठ करूं, एका मिनटान गेली, सेकंदान गेली सगळे. म्हाका कांयच नाकाले खंय घडला इन्सिडेंट, थंय म्हाजी काय कोण ना थंय. पण माणुसकी असलेल्या प्रत्येकाक हो चडको देणारो इन्सिडंट, याच्या पयलीं जावंक इन्सिडंट एक्सिडंट झाला, पण हो न भूतो 200 आणि कितके 40 लोक गेले. त्यावेळी हळद जाली. नेक्स्ट डे विसरलो ना. बरें असो वायट असो विसरता. आता बरें केल्लें लक्षात उरता, वायटूय आसता लक्षात, तें सोड. पण हे चळवळी, आंदोलनां ही लोक विसरूंक जायना, विसरूंक शकना. आणि जेन्ना जेन्ना लोकांक उलो मारलो वयता पळय ते नेतृत्वान किंवा ते मॅनेज करणारी बॉडी आसता तेजेर विश्वास ठेवन लोकांनी त्या वेळा भायर सरकूच जाय. आणि लोक आंदोलन, लोकांची चळवळ जशी स्वातंत्र्या पयलीं जाय आसली, लोकांनी उबी केल्ली चळवळ, लोकांनी लोकां खातीर लोकांची केल्ली चळवळ, ताका डेमोक्रेसी म्हणटा. डेमोक्रेसी एकदा मारलो शिको निवडून येयलो तूं आतां जाय ते कर, मी न्हिदता. तो खातलो तुका निवडून दिला तो, आतां खातात तशें. कोणाक कळना खंय खाल्लो म्हाका तो आनी कसो सोंपयलो तो. आयज देशान कितें, आमच्या गोव्यान कितें चल्लां ते काल पयर सुद्दां हांगा डेमॉन्स्ट्रेशनां जाता, मारामारीचे जाता, आरोप प्रत्यारोप जाता, कोण कितें करता, खून, दरोडेखोरी, सगळें चल्लेलें आसा. कारण वील पॉवर ना स्ट्रॉंग, हांगा कायदे करूंक जाय. सबंद देशान तशें आसा. त्यामुळे लोकांचो विसरून वचपाचो हो सद्गूण. काही गोष्टी विसरच्यो आसता, दुःख देणाऱ्यो गोष्टी विसरूंक जाय. म्हणजे ते दुःखाची गोष्ट सांगल्या पण ते घेवन बसनूय चलना न्हू. किंवा एखादें आपले पर्सनल दुःख आसता, आमी ते कायम ते घेवन बसूंक शकना, ते विसरूंक जाय केन्ना तरी पर्टिक्युलर स्टेजीचेर फुडें वचूंक जाय. पण बरी गोष्ट विसरूंक शकना आमी, जी बरी जावंक जायी. माझ्या भवितव्याचे प्लॅनिंग, माझ्या भुरग्यांचे फुडले प्लॅनिंग हांव विसरूंक शकना न्हू. म्हाजे कडेन जावं कर ना जावं, पण कितें करूंक शकता, कशें करूं, हें म्हाका तकलेन धरूंक जाय न्हू. पण संत वचन कितें सांगता, तूं जर सुखी रावतलो जाल्यार हे सगळें विसरून चल, ते भवितव्य वगैरे सगळें विसर. तूं आतां बसल्या ठिकाणी तुजो नेक्स्ट सेकंदाक कितें जाय तुजें तेजो नेम ना, तूं तो विचार घेवना. तूं मेळ्ळ्या तुका हे पळय वेळ हो आत्ताचो, तूं ते नामस्मरण कर, तूं कोणाची चिंता करूं नाका. जो तो आपापली चिंता करतलो, तो परमेश्वर आहा, तूं तेजी चिंता करतलो, कितें तें कर. तूं चिंता करीत बसून कितें करतलो. पण चिंता म्हणना, हांव चिंतन म्हणटा. चिंता घेतलेलो मेलो तूं गेलो चिंतेचेर, पण चिंतन केलें जाल्यार तितून कितें तरी निर्माण जातलें, बरें जावंक शकता. सगळ्यांनी मेळून चिंतन, लावड थिंकींग जाका म्हणटात, एकत्रीत येवन चिंतन केल्यार ताचो परिणाम खूब बरो जातलो, ग्रेटर इफेक्ट जातलो. एकट्यान करच्या पेक्षा सगळ्यांनी. तशें हें आंदोलन, चळवळ हे सगळ्यांनी समाजान एकत्रीत येवन देवाण घेवाण विचाराची करून ही उबी केल्ली कन्स्ट्रक्टिव्ह, कितें म्हणटा सकारात्मक, नकारात्मक न्हू. कोणाचे टिका, युद्ध, हे जुगलबंदी, आरोप प्रत्यारोप हे न्हू. ते करणारे अज्ञानी अशें न्हू. पण तथ्य सांगून, सत्य सांगून, लोकांक जागृत करून, लोकांची सज्जनांची ही शक्ती एकवटून ते काम करून घेवपाक घेतले. आणि तशें जालें जाल्यार ती लोकशाही, मेजॉरिटी लोकशाही म्हणजे मेजॉरिटी विन्स. लोकांक जाय ते करपाक जाय तेंच्यांनी. लोकांच्या विरुद्ध ते वागूंक शकना. वागले जाल्यार तो व्यभिचार जातलो, लोकशाही गेली म्हणून असो तेजो अर्थ जातलो. सर पण अशें थोडेशें आमी जेन्ना आयकलेलें मीत खरें फोटींग म्हाका खबर ना, तुमकां विचारपाक जाय. वेलिंगकर सराची भाशा ही वेलिंगकर सर पळोवन घेतलो, किंवा आरएसएस लोकांची भाशा ही तेंच्यांनी पळोवन घेवची. आमचो सब्जेक्ट न्हू, तांकां पळोवन घेवनी कितें तें. अशें खूब कितें चल्लेलें. तो कसो कितें आसा, कारण तुमी ते कनेक्टेड आशिल्ले, तुमकां थोड्या गजाली खबर आसतले. खंय तरी हांव वाचलेलें आनी तेजो अनुभवूय खूबदां येता की एखादे एक्स पर्सन तेजी योग्यता, तेजी लोकांच्या हितून मान्यता वाडटा, तेजी प्रेस्टीज वाडटा अशें दिसपाक लागल्यार तेज्या बद्दल म्हाका जलसी निर्माण जाता. म्हणजे हो म्हाज्या बरोबरचोच कदाचित, किंवा कोणी आसो, शेजारी आसा, आनी कोण जावं, खरोच मरे. मागीर ताका मारपाचो प्रयत्न सुरू जाता, तेजे कमी करपाचो प्रयत्न जाता. तेजे 4 स्टेप सांगला, तितूंतले आतां म्हाका कितल्यो लक्षांत येता ते सांगता हांव तुका. सुरवात तेजी थट्टा मस्करी करप, धजा मारप तेजी. तूं सगळ्यांचे, आनी पब्लिकली धजा मारली काय ना, काय पब्लीक समजता
थंय काय ना अर्थ हो पळय तेजी धजा मारता म्हणजे तितून तशें काय ना रे. पयलीं धजा मारपाचो प्रयत्न करा, कळ्ळें काय ना. धजा मारूनय तर तो सकयल येयना, कंट्रोलान येयना किंवा आपलें काम चालूच थेयला जाल्यार तेजेर टिका करप. टिका करूनय येयना जाल्यार तेका धमकी दिवप किंवा तेका सगळे बाबतीन सोपोवपाचो प्रयत्न करप, कळ्ळें काय ना. फक्त मारून उडोवंक शकना, पण आजकाल तें बी जावंक शकता. दुर्भाग्यान म्हणचें पडटा, हांव मारता तशें न्हू, पण आजकाल घटना घडटा न्हू. बरोबर, घडटा न्हू, नॉर्मली घडटात. अमान्य कोण करचो ना. ही वृत्ती आमच्या देशान आनी आमच्या गोव्यान आतां निर्माण जालो तेजो भंय आसा. काबार करपाचो प्रयत्न लोक करता. त्यामुळे हे स्टेप्स आसा, स्टेजीस की तेका वयर चडोवंक दिवंक ना खंयच्याय क्षेत्रांत. जलसी निर्माण जाली काय ना कोणा मदीं काय हे प्रयोग सुरू जाता तेका कसो खाली वचपाचो. पूण आमचे ब्रह्मानंद स्वामी तपोवनीचे सदीत म्हणा, हिंदू खातीर म्हणा ते विशेष करून, कारण हिंदू समाजाची आमच्या संतांक जास्त चिंता पडलेली. कित्याक हिंदू समाज जगपाक जावो. हिंदू जगे तो विश्व जगेगा. हिंदू हो मेन, कारण बऱ्या विचारांचो हो, माणुसकेचो, देवा धर्माक मानणारो, मानवतेक देव म्हणून मानणारो आणि कोणाचो हेवे देव न करणारो, पार्शियलिटी न करणारे, सगळ्यांक बंधुत्वाचे देणारो म्हणून हिंदू धर्म टिकपाक जावो, हिंदू धर्मीय टिकपाक जाय, हिंदू लोक टिकपाक जाय. ब्रह्मानंद सगळ्या संतांनी हिंदू हेच्या खातीरूच डॉक्टर हेडगांवरान संघ स्थापना केली ती हिंदू समाज संघटीत करच्या खातीर. हिंदू संघटीत जालो काय ना देश आपोआप संघटीत जातलो आणि बऱ्या कामां करतले. फक्त आमी संघटीत जावपाक जाय. कितें करपाचें तें मागीर एकत्रीत येवन विचार कर. कमिंग टुगेदर इज फर्स्ट, बरोबर. लिव्हिंग टुगेदर इज सेकंड स्टेज, प्रोग्रेस म्हणटात, आणि वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. बिगिनिंग, प्रोग्रेस अँड सक्सेस. तशें ह्या समाजान एकत्रीत येवपाक जाय. ब्रह्मानंद स्वामी कितें म्हणा, अरे हेच तर आम्ही करत नाही. आमची म्हणजे खेकड्यांची जात कुल्ल्यो. त्यो खेकडे जर एकीकडे थेयल्यो आणि ते वर चडपाक लागलो कोण जालो तुमकां खबर आसा पळयलें केन्ना ते सकयल खेकडे तेज्या पांयांक धरून सकयल. बरोबर. हिंदू समाज ना खेकड्यांची जात आहे काही जणांची. ते वर जायला कसंच देत नाही, खाली खेचण्याचा प्रयत्न. ते तंत बरोबर आहे अशेंच होता. आणि वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यांचे आसा जास्त, हो वयर गेलो आपले कमीपण जाता, थंय जास्त प्रमाणात जाता आणि तो वयर वचो म्हाका तेच्याचे काय ना. जशें आमीच येता तो बाबडो कितकोय वयर वचो. म्हाका दिसलें तुज्या बद्दल सांगपाचें प्रत्यक्ष जाल्यार तूं जेन्ना म्हाजे कडेन पयलो विशय म्हणा सर अशे व्हिडिओ घेवपाचे आसा ते तशें करपाना, हे आतां एका दीस जमतलें का. खूब तेका हे आसा ते भोंवूंक जावो, फिरूंक जावो, ते कॉन्टेक्ट करपाक जाय, ते मनीस सोदून काडूंक जाय, तसले जाय. हो करतलो काय हेका जमतलें काय म्हणून खरें सांगपाचें जाल्यार हांवूय तुजी वाट पळय आसलो. आणि जेन्ना दिसलें की येस ही कॅन, ही डीड इट, तेन्ना म्हाकाय कॉन्फिडन्स येयलो तुज्या समोर वचपाचो. म्हणजे हांव कोण मोठो न्हू, पण हांव तुका ऑब्जर्व करी आसलो करतलो काय म्हणून. आणि म्हाका इतको स्वाभिमान आणि अभिमान तुज्या बद्दल, आय एम प्राऊड ऑफ यू पीपल, तुमच्या तरुणा बद्दल, की तुम्ही अशा प्रकारचे विषय घेऊन नोकरी 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 अशें न करता चल तितून कितें मेळटा कोण म्हाका खबर ना, पण तुका एक समाधान मेळटा. तुका एक तुजें मिशन म्हणून जे सुरू केल्लें आसा ते तुका देवान बरी शक्ती बुद्धी आणि बरें मार्गदर्शन करचें आणि फुडें व्हरचो आणि बऱ्या प्रकारचो तूं ह्या क्षेत्रांत सामको शायन जावचो अशी म्हाजी इच्छा आसा. देवा कडेन तीच मागणी करता. म्हाजी तुका शुभेच्छा आसा. पण जेलसी, असूया हे आसूंक जायना केन्नाच, कसल्याच बाबतींत. राजकारणाच्या बाबतींत असो, धर्मकारणाच्या बाबतींत असो. म्हाका दुख्ख आता आमच्या धर्म क्षेत्रांत, धार्मिक क्षेत्रांत सुद्धा लोकांमध्ये आमच्या धार्मिक जे असं काही तिथून सुद्धा हेवे दावे असे आहेत. म्हणून विश्व हिंदूची स्थापना झाली. पूजनीय परमपूजनीय गोळवलकर गुरुजींनी विश्व हिंदू परिषद स्थापना स्वतः पर्सनल लक्ष घालून केले. स्वतःचे मोठेपण कमी फाटी दवरले. मोठेपण ते स्वतःक मोठे मानित नसले, पण सरसंघचालक पूजनीय ते असले. अरे सकल ते संतांच्या पायाकडे आपण बसा आणि त्यांका वयर बसा. कित्याक हे एकीकडे समाजा खातीर, हिंदू खातीर, हिंदू देशा खातीर, हिंदू राष्ट्रा खातीर, हिंदू समाजा खातीर, संस्कृती खातीर हे एकीकडे येवंक जाय. आणि आमच्या धर्माचे जे कमी जाता, अपप्रचार जाता, तो खंयतरी थांबोवन आमचो धर्म परत एकदा विश्वगुरू, आमचो हिंदुस्तान धर्मच न्हू, हिंदुस्तान विश्वगुरू जावचो, विश्वगुरू पदी म्हणून सगळे सरसंघचालक आमची परंपरा आसा ती तशीच प्रयत्न केली. म्हणून त्यांच्यानी आपले मोठेपण हे केलें ना.
एकामेकाबद्दल जलशी आसूंक जायना म्हणून तेंच्यानी खूप प्रयत्न केलो. आयज विश्व हिंदू परिषद जगातले लार्जस्ट अँड बिगेस्ट ऑर्गनायझेशन धार्मिक क्षेत्रातले. जसे विद्या भारती आहा, जसे संघाचे अन्य परिवार आमचे आहा, त्यांच्यानी रेकॉर्ड ब्रेक केला, रेकॉर्ड केला. जसे कोणाचेच मेंबरशीप इतके ना आणि जगात इतके काम कोणाचेच ना. आणि असले ह्या पयलीं जाल्यार ते कोसळटा. हे काम कोसळना, उलट हे काम, कारण हेच सत्य आसा. आणि हितून आमचे असूया हेवे दावे कोणाचेच ना. म्हणून आम्ही शाखेत सुद्धा माझ्यापेक्षा कितकोय लहान भुरगो जरी मुख्य शिक्षक म्हणून रावलो थंय अधिकारी म्हणून कार्य म्हणून त्याका आम्ही प्रणाम करता. हो केन्नाचो तो माझो अधिकारीच येतलो. तो कोणीय जावं. आमच्या संस्कृतीनेच सांगला बालांत अपि सुभाषितम. धाकट्या भुरग्यान सुद्धा एक बरो विचार सांगलो न्हू, हो देवाचो विचार म्हणून मान्य करूंक जाय. जर तेतून आम्ही देव पळयताना आणि प्रत्येकान देवाचो पळप आमची संस्कृती न्ही. त्यामुळे जलसीक स्थानच आसूंक शकना. चुकून सुद्धा येवना विचार माझ्यापेक्षा तो पावलो, त्याच्यापेक्षा मी, आणि तेच सोंपता मागीर. आणि तसो मागीर करून ते एकामेकाक बरबाद करपाचो, बदनाम करपाचो स्वताच्या स्वार्था खातीर. आणि हितून काय हासील जायना, उलट कलंकीत जाता. जो कोण करता पळय ताका कलंक कायमचो लागता. बिकॉज ऑफ मट इन ओवरऑल म्हाका समजपाक काय दिसता ते की बिकॉज ऑफ जेलसी खातीर हे सगळे प्रकरण जलसीन जाता. असूया निर्माण केली काय घर फुटले न्हू, सगळं समाज फुटलो, देश फुटलो. त्यामुळे ते जावपाक जायना.